दवल्ले रुमडामोळ वाठारात बेकायदेशीर फास्ट फूड स्टॉलाच्या फाटभुंयेर निर्माण जाल्ले कायदो आनी सुवेवस्थेच्या परिस्थिती उपरांत मायणा कुट्टरी पोलिसांनी संबंधित विभागाक कारवाये खातीर पत्र बरोवन ह्या प्रकरणाची चौकशी करून कायद्या प्रमाण योग्य कारवाय करपाक सांगला। मजगती दक्षिण गोयचे पुलीस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाय हांणी ही परिस्थिती पुरायपणान नियंत्रणात आशिल्ल्याचे सांगले। दोन व्यक्ती मदीं जाल्ल्या किरकोळ वादांतल्यान हो प्रकार घडिल्ल्याचे पुलीस अधीक्षकान स्पष्ट केले। तर एक मायनर स्कफल जाल्ली बिटवीन मिस्टर रेडकर आणि सलमान आणि ते स्कफल जाल्या उपरांत ताका प्रिव्हेंटिव्ह अरेस्ट केल्लो मिस्टर सलमानाक आणि रिलीज ऑन बॉन्ड बाय SDM. ताचो फॉलोआउट इज दिस कॉल गिवन बाय बजरंग दल। दुकान बी काय फोडूं ना, तर मायनर ऑल्टरकेशन जाली, जेवणाचे मेनू काडा वचून इश्यू जालो आणि ताचे मायनर स्कफल जाली बिटवीन बोथ ऑफ देम। सर तुम्ही लॉ अँड ऑर्डर खातीर कितें पुलीस फोर्स बी घाला? एडिशनल फोर्स डिप्लॉय केला, कारण आज तांच्यांनी कॉल केल्ले सगळ्यांनी येवचें म्हणून त्या प्लेसीचेर, सो ते प्रिव्हेंट करपाक पुलीस डिप्लॉयमेंट केल्लो आसा। मॅजिस्ट्रेट ऑल्सो अरेंजमेंट केल्ली आसा, मॅजिस्ट्रेट SDMाक कळिल्लें आसा। सिच्युएशन विल बी अंडर कंट्रोल। नॉर्मल